कशी लागली आयज गेम म्हणल्यार आय एम नॉट दॅट मच सॅटिस्फायड कारण आमचे भुरगे एकदम बरे खेळटाले पूण आयज मायट बी द ग्रावंड कंडिशन कोर्स आसा सो ताका लागून मातशी फर्स्ट हाफ तरी सारकी बरी जाली ना बस फायनली आमी 1-2 गोल मारून आयज गेम जिखले. आनी कितें बरें जावंक येतालें गेमीक? एक्चुली आनी मातशे भुरगे आमचे बरे खेळपाक जाय आसले कित्याक आमी युनायटेड बॉयज वेन्ना म्हणटा ते एकदम बरे खेळटा पयलीं आमी राय आलेम ट्रॉफी जिखल्या सो हांव एक्सपेक्टेशन आसलें की आमी फर्स्ट हाफाक एक तरी 2 गोल मारतले बट ओपनर घोडे पावन मायटली लायटली घेयले आसतली घोडे आनी दीस इज द रिजल्ट. त्या फायनला मध्ये आनी आयच्या गेमी मध्ये कितें डिफरन्स आसा? डिफरन्स म्हणल्यार तो ग्रावंड एकदम बरो आहलो दॅट प्लेईंग एक्सलंट बॉल घालता थंय पावतालो पासींग बरें पडटालें धांवपाक मेळटालें ही कोच जाली म्हणून मातशें गडबडटात एक बॉल केन्ना स्लीप जाता बॉल बाउन्स जाता अनइवन बाउन्स आसा प्लेयर फूल स्विंग वचपाक शकना ग्रावंडूय कंडिशन तितले कोस ग्रावंड एवरी वन बाळांका खबर आहा सगळें गोंयभर खबर आहा ग्रावंड कसो तो सो हे ग्रावंडाचेर हे भशेन गेम जाता. सर आतां सीजन काबार जालें आतां दुसरें सीजन स्टार्ट जालें तुमचे प्लॅन कितें आसात न्यू सिजनाक? एक्चुली आमी आयज सांगपा म्हळ्यार फर्स्ट गेम आमची ह्या सिजनांतली कारण आलेम आमी ट्रॉफी जिखली ती लास्ट सिजना पडली सो आय एम एक्सपेक्टींग ह्या वर्सा 2 वर्सां आमी बरें परफॉर्मन्स केला तर ह्या वर्सा आनीक जाता तितलें बरें परफॉर्मन्स करपाचें आमचें मेहनत चालू आसा. ओके सर ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. Come on, Tony. Go, fight. What's all the dog doing? Fatima, what's up? No, sir. Ja,